खूप दुःख जाता कित्याक जेन्ना कालच्या दिसाक मकर संक्रांती आणि ह्या दिसाक आमच्या सेशन कोर्टान बरें एक गोड गोड जजमेंट दिले जे ह्या सरकाराक तिकट लागले अशें दिसता. आज ह्या सरकाराक जो सरकार आम आदमीच्या लोकां पासत आज सरकारान ते आहा, खास करून आमचे ट्रायबल लोक जे लोकांनी 2010 सावन म्हाका उगडास आहा एक चेंज जावपाक जाय म्हणून गोंयांत घडपाक जाय म्हणून एक परिवर्तनाच्या नांवान हे सरकार हाडिल्ले, गोंयकारान हाडिल्ले, कितें चिंतून की कितें तरी बरें हे सरकार करतले म्हणून. पूण आज दूख जाता जेन्ना हे कॉलिंग अटेन्शनाच्या वेळार खूब चर्चा जाली आनी हे हिंगेली दादागिरी हुकुमशाय ह्या सरकारागेली इतली वाडलेले आसा, पोटबुट्टू वाडलेले आसाच हिंगेले. पूण आतां इतले घमंड अरे आमी हिंगा आमदार म्हूण जेन्ना इलेक्ट लोक करता आनी लोकांक ते जे पड जाय तेंच जावपाक जाय. आज कोर्टान क्लियर कट डायरेक्शन दिलेले आसा की वॉटेवर licenses were obtained by the tourism department, panchayat department, they didn't stand in law. आज जेन्ना एक सायडी सरकार म्हणटा की सब ज्युडिस मॅटराचे डिस्कशन जावचे ना, पूण आज जेन्ना ह्या कॉलिंग अटेन्शनान आमी सरकाराक सांगले इतली दादागिरी इतली हुकुमशायेन उलयले, दूख जाता. आनी ह्या सरकाराक हांव सांगपाक सोदतां ही दादागिरी बंद करा. आज जेन्ना आमचे पर्यावरण राखपाक जाय वंदे मातरम म्हणून तुमी हिंगा विधानसभेन मोशन हाडटा. वंदे मातरम म्हणजे आय बाव टू दाय मदर, म्हणजे आमची आवय, गोंयची माती, गोंयचे दोंगोर, गोंयच्यो न्हंयो हे आमी आज राखपाक जाय. फक्त वंदे मातरम म्हणून जायना. बेन्झीन वंदे मातरमा टायमार रियलिटी उलयलो तेजेर अटॅक केलो. आज आमी जेन्ना ऑपोजिशनान आहा म्हाका दिसता हातीन उजो घेवन आम आदमी घेवन आमी मुखार सरपाक जाय. जेन्ना आज ST भावाचेर जोरी तोर ह्या सरकाराक सकाळच्या वेळार हांवें मुखेलमंत्रीक सकाळच्या वेळार LAQ जेन्ना स्टार्ट जाले क्वेश्चनाच्या फुडें आमी मुखेलमंत्रीक सांगले की हेजेर डिस्कशन जावपाक जाय. वेन पीपल आर प्रोटेस्टिंग टुडे दीस नीड्स टू बी डिस्कस्ड. ह्या सरकाराक हांवें सांगलां की तेंगेलो एक मेन डिमांड आज जे कोर्टान जी ऑर्डर दिला ते ऑर्डराचेर तुमी चॅलेंज करचे ना. आज TCPचो मंत्री जो उलयता कोट्यांनी रुपया मोडून सरकाराचे पयशे कोट्यांनी रुपया आदोगादाक भायले मनशाक हाडून पयशे मोडटा. तर म्हाका विश्वास आहा आनी हांव लोकांक सांगपाक सोदता आमी आज खंयचे पॉलिटिकल पार्टी मोहींग येयले गोंयकार म्हूण येयले. तुमी गोंयचे मूळ गोंयकार, तुमकां जे पळय कितें जाय तें आमी मुखार करतले. तुमचे बराबर जे करपाक जाय रस्तो बंद आनी कितें सगळें बंद उडया. आमकां तुमकां जो न्याय कोर्टान दिलेलो आसा तेजे बराबर आमी तुमचे बराबर आहाय. आनी ह्या सरकाराक आमी सांगपाक सोदता ही दादागिरी ही हुकुमशाय बंद करा. आमी पुर्तुगेज टायमार ना, पूण जोरी तर चोयल्यार हिंगा सालाजार लॉ बरो दिसता. आज हे चोयल्यार जे 1 जानेवारी सावन स्टार्ट जाले. विरेश बाब जेन्ना कारांबोलीच्या वेळार गेलो हे सगळे इश्यू जे गेले आज मेन आमचे पर्यावरण आमी राखपाक जाय आनी आमी सगळे तुमकां सांगपाक सोदता आमी तुमचे बराबर आहाय. युरी बाब आज तो ऑपोजिशन लिडर आसा आनी आज हांगसर मिडियाचे जे कवर करताले प्रोटेस्ट हो मिडियाची कवरेज बंद करपाचो प्रयत्न रिएक्शन सो हांवें सांगिल्लें म्हाजी इट इज द बिगिनींग ऑफ द एंड ऑफ द भारतीय जनता पार्टी इन गोवा. दीस इज द बिगिनींग ऑफ द एंड. मिडिया म्हणटाय ती 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी. तुमकां अधिकार आहा आनी म्हाका दिसता हांव कॉंग्रेच्युलेट तुका पर्सनली श्याम बाब कोता बिकॉज इट टेक्स गट्स, इट टेक्स कॉन्शियन्स
to question people. And people like you, I honestly salute for the respect that you are giving and fighting for goal. Media, I salute and I request, जे पड गोंयची इंटरेस्टान जाता, we have to protect, we are legislators, but you all are the fourth pillar of democracy. आणि म्हाका दिसता जे आज ह्या सरकारान केलेले आसा, विरेश पॉइंटेड आउट, वेंट इन द वेल, जे मर गेले. आमी हिंगा युद्ध करपाक गेल्ले नाही, आमी हिंगा पाकिस्ताना नाही, आमी गोंया हाय. आणि हे म्हाका दिसता आज हो सरकार एक डिक्टेटोरियल सरकार, आणि ह्या सरकाराक घरा धाडपाचो टायम आयिल्लो आसा. म्हाका खात्री आहा आज लोक फ्रस्ट्रेट जालोलो आसा, फेडअप जालोलो आसा, आणि आमी ह्या सरकारा विरुद्ध जे लोक डिसिजन घेतात दॅट वी विल बी विथ द पीपल. काल टुरिझम मिनिस्टरान ह्या युनिटी मॉल आसा पळय तेजे समर्थनाक जो आपलो भाष्य केलें, त्या हो प्रकल्प स्क्रॅप करपा खातीर तुमी आवाज उठयतले काय विधानसभेक? नो 100% आमी ऑलरेडी सांगलां की हे तुमी आनी चॅलेंजान कोणाकय लोकांगेले पयशे घेवन लोकां विरुद्धूच झुजनाकाय. हेंच जालां टायगर रिजर्व, हेंच जालां. जे पयशे लोकांले घेवन हे सरकाराचे मंत्री आनी फोंत्री आदोगादा घेताय, स्पेशलिस्टां घेताय, लोकांले डिसिजन चॅलेंज करताय. हें बंद जावपाक जाय. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.